बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो मनशान जिवितांत अनुभव करचे कष्ट दुख पिडा शिडा अन्याय तिरस्कार घरांत ना समाधान मनशाक कंगाल करता. पिडस्तांची जतन घेवच्या पोषकांक दाक्तेरांक स्वयंसेवकांक हो मिस्तेर निराशा हाडटा. पूण देवा थंय अखंड भावार्थ मागण्यांत थिरासण आसा तर आमी फुडें चलता मात्र न्हय ती आमच्या संतोषाचे आनी बुजवाणीचे मूळ जाता. तर ह्या कुर्सा वाटेचेर भाग घेवन आयल्या आसता आमचे सर्व कश्ट पिडा आनी शिडा जिवितांत आसचे आटे बिटे कुर्सा वाटेर समकून काल्वारी दोंगरार जैत जोडल्या जेजू क्रिस्ताच्या पांयतळा समर्पून दिवया. पयलेंच तेसांव जेजूक मरणाचे फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बोबागेंत कुर्सावेर सोडयलो सगळो संवसार. पिलात जेजू निरपराधी म्हूण जाणा आसोनी जेजूक मरणाचे फर्माण दिता. जेजू देव तरी ताच्या मनशा सैबाक लागून ताणें सोसूंक आसचे कश्ट समजून तो भियेता आनी कंगाल जाता. पूण आपल्या बापा थंय भावार्थ आनी धैर्य सांडिना. तो सर देवाक समर्पून खलतो जाता. आमच्या जिवितांत जावं आमी वा आमची कुटुंबादारां विविध पिडेक वा अन्यायाक सांपडटना आमी हें कित्याक अशें, ही कित्याक असली शिक्षा, देवाक हें दिसना गी, असली सवालां उपजोवची सहज. असले काळोखाचे घडये आमी कुर्साक दिश्ट लावंक विसरनाये, कित्याक थंय आसा बुजवण आनी आदार. सोम्या म्हजो कुरीस हांवें कस म्हूण लेखीन आसता दैवीक योजन म्हूण मानून तो वावोवंक तूं म्हाका बळ दी. सोम्या काकुतामची कर, सोम्या काकृतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजाक कुर्सार मेल्या जेजूचे. दुसरेंच तेसांव जेजू कुरीस वावून वेता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, जेजूच्या पवित्र स्नाना वेळार आपूण कोण, आपूण कित्याक हांगा आसा, आपूण खंय तावन आयला हें ताका स्पश्ट कळीत आसलें. देवाक अब्बा म्हूण उलो मारिल्लो जेजू देवाचो मोगाचो पूत तरी सर्वांतावन तिरस्कृत जावन आज एका कैद्या बरी खुरीस घेवन मुखार वेते आसा. मारेकार पिळा अस्कत काय प्रायेक लागून एकसूरपण भोगचें सहज. जें कितें आमी जावंक आसल्या आमची तालंतां आमची जाणवाय आतां कोणाकी नाका म्हणलें निराशेचें भोगप येवचें स्वाभावीक. आमचें म्हणलें कितेंच ना आनी आमचें आयकोनची कोणीय नात म्हूण भोगचें सहज. सोम्या मुझे म्हणलें सर्वच सांडतना जिवितांत येवचे सर्व संगती धैर्यान स्विकार कर शेवटाक पळोवंक आदार दी. सोम्या काकुतामची कर, सोम्या काकृतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरेंच तेसांव
जेजू पयले पावटी कुर्सा पंदा पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजूच्या पडण्याविशीं वांजेलांत उल्लेख ना तरी संप्रदाय जेजूच्यो पडण्यो मनशा सैमाचे 3 स्वाभावीक अस्कतकाये विशीं कळयता. त्यो जावन आसात शारिरीक, मानसीक आनी आत्मीक पडणी वा अस्कतकाय. जेजूची पयली पडणी शारिरीक वर्गाची. खुर्साची जडाय, लोकांताव तिरस्कार, मोर्नाचे फर्माण, चाटयाचे मार ताका कुडीन अस्कत करतात. कुडीचे पिडे वरवीं मनीस अस्कत जाला. आस्पत्रेनी आश्रमांनी आसची पिडेस्तां दूख सोसोंक बळ नासतना म्हाका मरोंक सोडा, देवा म्हजो एक पावटी उडास कर म्हूण रडतना आमचे दोळे भिजतात. सोम्या तूं पडलोय पूण परतून उठून मुखार गेलोय. हांवें म्हज्यान जायना म्हूण चिंतना मुखार समकोंक धैर्य आनी आधार दी. सोम्या काकुतमची कर, सोम्या काकुतमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचेय गायमच्या काळजाक कुर्सार मेल्या जेजूचे. 34 जेजू आपले दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. मोरी दुखेस्त माय जेजूच्या फाटल्यान चमकाता. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणली मोरी आज आपल्या मोगाळ पुताची स्थिती पळोवन असहायक जाल्या. पूण भावार्थांत दंडाळ नासतना आपणाचे हाजरे मुखांत पुताक ती धैर्यान आनी उमेदीन भरता. मरणा मांद्रेर आसची कितें आशेतात, प्राय जावन अस्कत जाल्ली कितें मागतात. भांगार, पयसो, आस्त ना, बगर मोगाळायची उतरां, तांची साखरी करतना सोंसणीकाय, कुटुंबादारांचे हाजीरपण आनी मोग. सोम्या पेल्यांच्या कश्टांक हांवें स्पंदन करन तांची कुशेन साखरी करूंक बरें मोन आनी सेवेचो मनोभाव म्हाका दी. सोम्या काकुतमची कर, सोम्या काकुतमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचेय गायमच्या काळजाक कुर्सार मेल्या जेजूचे. 5वें स्तेसांव सेरेनाचो सिमाव जेजू कुरीस वोवंक कुमोक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. सोडयला तुवें सगळो संवसार. शिपाई जेजूची अस्कत काय पळोवन एका वाटसुर्याक कुरीस वावोंक हुकूम दितात. आतां जेजू पेल्याचे कुमके वयर पेल्याच्या आदाराचेर होंदवून रावता. शिमाव स्वखुशेन कुमोक करूंक आयिल्लो न्हय, बगर शिपायांचे धमकेक लागून. आमच्या समाजांत जर एकलो दुसऱ्या वयर अवलंबून जियेता तर ताका गौरव ना, मर्याद उणी, स्वंत पायांनी उबे रावलेल्याक मान चड. हे मनशाचे हल्क चिंतप आनी हे आमीच घडले. कुडीची अस्कतकाय आमकां धरणीक शेवटिताना आमी पेल्याक ओजें जाता, जडाय जावं जाता अशें चिंतता. कुटुंबादारां वयर अवलंबीत जावन जिवंक लज आनी अमर्याद भोगता. जेजू हांव असहायक जातना म्हजें बळ नित्राण जातना पेल्यांची साखरी मानून घेवंक आनी उपकारी मोन तांकां दाखोवंक तूंच म्हाका शिकय. सोम्या काकुतमची कर, सोम्या काकुतमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचेय गायमच्या काळजाक कुर्सार मेल्या जेजूचे. 6वें स्तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजूचो लागशिल्ल्यान फाटल्याव केल्ल्या स्त्रियां पैकी वेरोनिका एकली.
शिपायांची धमकी आसली तरी ती धैर्यान फुडें सरून जेजूचे मुखामळ पुसता आनी आपूण सांगाता आसा म्हूण भास दिता. सबार पावटी आमची कुटुंबादारां शेजारची कश्टातना आमी आमचे काळीज धारून करून केवल प्रेक्षक जाल्ले आसा. थोडे पावटी पेल्याक आयिल्ले कश्ट पळोवन तांकां शिराप लागला म्हूण खेबडायो केल्लेय आसा. सोम्या, म्हजे नश्टांक हांवें लेखी नासता. कश्टांत आसलेल्यांक कुमोग करूंक म्हाका वेरोनिका तसलें काळीज दी. सेवेचो मनोभाव म्हजे थंय आसा कर. सोम्या काकुतामची कर. काकुतामची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजाक कुर्सार मेळ्ळ्या जेजूचे. 7वें स्तेसांव. जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बोबाग्यांत कुर्सावरी सोडयलो सगळो संवसार. जेजूची दुसरी पडणी ताचे भावनात्मक आनी मानसीक वळवळे दाखयता. म्हज्यान आनीक जायना म्हणले बरी तो धरणीक शेवटता. देवान रचलेलो मनीस कित्याक इतलो क्रूर म्हूण तो चिंता तरी देव आपणा सांगता आसा आनी मनशांक सासणाच्या उज्या थावन राखचे आपणाचे मिसांव जारी करूंक तो मुखली मेटां काडटा. कोरोना, कॅन्सर, काळजाची पिडा, एड्स तसली पिडा आमच्या घरांनी वा आमकांच विंग मारतना आमी ती गूण जातात म्हूण बरवसता. पूण तो बरवसो आमकां निराशा हाडटना आमी कंगाल जावन आमचो जीवस नाश करचे तसली चिंतना आमकां येवंक पुरो. ह्या वेळा वास्तविकतेंत हावन पयस धावूंक वायट चिंतना उमेद दितात. सोम्या, जिवितांत हांव पडटना सर्व संपलें म्हूण बरवसो सांडिनासता. जैतचो संकेत जावन आसच्या तुज्या कुर्साक पळोवन उठोवंक म्हाका प्रेरण दी. सोम्या काकुतामची कर. सोम्या काकुतामची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजाक कुर्सार मेळ्ळ्या जेजूचे. आठवें स्तेसांव. जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. आपूण मरणाचे वाटेर आसा म्हूण जाणा आसोनी जेजू त्या स्त्रियांक बुजयता. तितले मात्र न्हय आसता आपल्या पातकांचे धूक पावल्ल्या चोराक सर्गींचे इनाम दिता. कित्याक मनशाक पातकांतलो बचाव करचो इरादो ताका स्पश्ट कळीत आसलो. देखून आपल्या ध्येया थावन तो विचलीत जायनासता समाधान सांबाळता, सोंसणीक जाता. अस्वस्थपण आमकां आमचे थावन वेगळें करता, आमकां कंगाल करता. आमचे संबंध, इश्टागत, कुटुंबादारां हे खंयचेय नाका म्हूण बोगशें करता आनी मत विरार जाता. सोम्या, हेरांनी म्हजे कश्ट आनी दूख पळोवन म्हजी बिरमोत पाविचें म्हळ्यार चिंतनांतलें म्हाका पयस कर. जें कितें हांव हेरां थावन आशेतां तें हांवें हेरांक पयलें दिवंक म्हाका कुरपेन भर. सोम्या काकुतामची कर. सोम्या काकुतामची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजाक कुर्सार मेळ्ळ्या जेजूचे. 9वें स्तेसांव. जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता.
जेजूची तिसरी पडणी ताची आत्मीक दगदवणी दाखयता. पयल्या 2 पडण्यांच्या ही पडणी भारीच दुखीन भरलेली. आनीक जायना म्हणलें चिंतप ताका खूब दोसता. बापान म्हाका सांडला अशें ताका भोगता. ताबोर पर्वतार हो म्हजो मोगाचो पूत म्हणलो देव आतां म्हजे खबरेर ना म्हणलें बरी ताका जाता. पूण खंयगी भितर काळजांत बरवशाचें भावार्थाचें किर्ण ताका समाधान दिता. हे रितीच्या आत्मीक एकसुरपणाक धाकतेर वखद दिवंक सकना. हाका आत्मीक वयस देव मात्र वखद दिवंक सकत. सोम्या, म्हज्या भावार्थाची परीक्षा जातना म्हाका सांडी नाका. त्या कठीण परिस्थितींत तुजो सांगात हांवें भोगूंक म्हाका तुजो हात दिवन चलय. सोम्या काकुतमची कर, सुम्या काकुतमची कर. सदैव मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजाक कुसामिल्या जेजूचे. 10वें तेसांव जेजूक विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजूक विणगो करतना ताका अपमान जालो. ताचो म्हणलो आसलो तो एक मात्र दोगलोय आतां ताणी काडलो. ताच्या घन मनाचो बेपरवो ताणी केलो आनी ताका विद्रूप केलो. पिडेस्त भाव भयणींक तांचे पिडे वरवीं तांचो मान नश्ट जाल्ले बरी भोगता. एके रितीचो लुकसाण तांकां भोगता. मतींत समतोलन नातल्ली आमची भाव भयणी आज समाजेक नाका जाल्यांत. सोम्या, थोडे फावटी पिडेस्तां विशीं फकाणां करन तांच्या दुखीक कारण जालां. सोम्या, म्हाका बक्षी. फकाणां बदलाक कुमकेचो हात दिवंक तूं म्हाका कृपा दी. सोम्या काकुतमची कर. सदैव मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजाक कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11वें तेसांव जेजू कुर्सार खेळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. झडायेचो खुरीस घेवन लांब वाट चमकल्लो जेजू खुरीस म्हणल्या पाळण्यार न्हिदोवन आपले हात आनी पांय शिपायांक खिळावंक सोडता. कित्याक तो असहायक बापान म्हाका सांडला कोण ना म्हणल्या चिंतनान तो म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका म्हूण कळवळता. पूण ताचें काळीज त्या शिपायां पासत आनी ताका अपमान केल्ल्या पासत रडता आनी तांकां तो बक्षिता. 12 वर्सां थावन मांद्रेर आसच्या पिडेस्तांक देवान सांडला गाय. मुजेर तो कित्याक दिस लायना, म्हजो कित्याक उडास काडिना असली चिंतना दोसतात. सोम्या, म्हज्या कश्टांत तुजेर मात्र बरवसून तुजेर होंदवून रावून म्हज्या कश्टांत जैत आनी बुजावण हांवें जोडूंक शिकय. सोम्या काकुतमची कर. सुम्या काकुतमची कर. सदैव मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजाक कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें तेसांव जेजू कुर्सार प्राण सोडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बोबागेंत कुर्सावरी सगळो संवसार. पोरण्या सोल्यांत मरण एक दुस्मान कशें पिंत्रायलां. मरण शाश्वत काळोखाक पयण आनी भावार्थ नाचलो वेगळो जागो. पूण जेजू ताच्या मरणांत थावन नवो बरवसो हाडटा आनी स्वंत कुशीन सगळ्या मनशा कुळा पासत जीव दिता. कुटुंबांत मोगाची आमची आवय बापय भुरगीं जिणये सांगाती देवादीन जाताना दूख भोगता, देदेस्पोर जाता. म्हज्या मोगाची आमच्या हातांनी प्राण सोडतना
सोम्याच्या मरणा थंय बुजावण जोडूंक प्रयत्न करया. सोम्या, जिवंतपणा आनी सासणीक जिवितांतय म्हजो भावार्थ थीर कर. तुंच म्हज्या जिविताचो शेवट म्हूण पातयेवन जियोवंक म्हाका आदार दी. सोम्या कोकुतमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजाक कुर्सार मेल्या जेजूचे. 13वें स्तेसांव मरी आपल्या पुताची निर्जीव कूड स्वीकार करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजूचे आत्मीक, मानसीक आनी शारिरीक कश्ट हांगा सोंपतात. ताचे मिसांव ताणें पोंताक पावयला. अवमर्यादेचो लजेचो खुरीस आतां मोगाचो जिविताचो जैताचो संकेत जाला. घरांनी जाल्लें मरण एक मिस्तेरस सई. तो आमच्यान आटापूंक जायना. लज आसली आज आसली फाल्यां नात. पिडा घूण जावन अजाप जाल्लेंच ना. पूण सर कश्ट मरणांत अखेर जायना. देवा थंय ती एक जाल्यांत म्हणलो आमचो बरवसो. आनी होच बरवसो मरयेन पुताची निर्जीव कूड घेताना भोगल्लो. सोम्या, मरण आमचे अंत न्हय, बगर ते नव्या जिविताची सुरवात म्हूण पातयेवन त्या नव्या जिविताक सदांच तयार रावूंक म्हाका शिकय. सोम्या कोकुतमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजाक कुर्सार मेल्या जेजूचे. 14वें स्तेसांव जेजूक निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू मेलो, पूण ताच्या मोगाचे आवयचे आनी शिसांचे दूख अखेर जावना. ते दोडतें जाला म्हूण येत. जेजूची अनुपस्थिती तांकां दोस्ता. तांचे सांगाता बरसून खेळोवन तांकां शिकोवन सर बरेंच करून गेल्लो जेजू तांचे सांगाता आनी ना. अकरेची मरणाची रीत तांच्या काळजाक पापसिल्ले बरी जाता. पूण मनशा कुडीक गौरव दिवन जेजूची मरणा रीत ती संपयतात. आज मनशा कुडीक मोल उणें जालां. मनशा जिवाक नीज गौरव आनी मान दिवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगस सोम्या. मोरये, मनशा कुडीक गौरव आनी पेल्ल्यांच्या दुखींत वांटो घेवंक म्हाका शिकय. तुजे बरी म्हज्या कुडी आनी आत्म्यांत निस्कळपण सांबाळूंक जियोंक तुजो आदार म्हाका दी. सोम्या काकुतमची कर. सोम्या काकुतमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजाक कुर्सार मेल्या जेजूचे. Gesù mă cursarum călca. क्रिस्त काय आमच्या अस्कतकाये विशीं कळवळे ना तसलो श्रेष्ठ याजक न्हय. आमचे बरीच सर्व संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगल्लो तसलो अशें म्हणटा पवित्र पुस्तक. सोम्या, तुज्या पवित्र कश्टा मरणा वरवीं मनशांच्या कश्टा मरणाक एक नवो अर्थ दिलाय. कश्ट, पिडा, शिराप न्हय, ती आमकां नितळ करची एक वाट. ती सोलवणीची न्हय, बगर जैताची वाट. शिसांक बरवश्याच्या उतरांनी बुजवण दिलो जेजू. आज तुका आनी म्हाका हांव तुज्या कश्टा दुखांत आसा म्हूण खात्री दिता. काळोखा थावन उजवाड, मरणा थावन जिवीत आसा म्हूण दाखोवन दिलो जेजू आज आमकां बेसांव दिवं दी. आमेन. पाप साहेबाच्या इरिद्यां पासत मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राजम कायम तुझी कुशी सर्गात जा तशी संसारांचा आमचोच पडतो ग्रास कांदी आणि आमची स्त्रीला बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताणेन पडून देव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कुटपेन बदले संतचे संगता स्त्रेम तर तुझ देव आणि देव फौज जेसू भगवंती मरिये दोष में अम्मा पप्या खाती विनती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पिताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी सदां सर्वदा आमेन